दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थन मागानी तुका मेवतले दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थन मागलेले मेवतले गायन घेऊया A23 पेज नंबर 11 A23 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता चार्ल्स फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता देवाक दिन वासून रोजारियो सिक्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या गांवां पासत आनी आमची फिरगोजी पासत खेरीत भाशेन मागुया 400 वर्साची तयारी आमची सुरू जावची आसा हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आयज आमच्या गोंयान हो विकसीत भारत विकसीत गोवा म्हूण कार्यक्रम घडटा आमचो प्रधानमंत्री आमच्या गोंयांत आयिल्लो आसा मागुया हे कार्यक्रम आमकां फायद्याचे हो गोंयकारांक आमच्या भारताक फायद्याचे जावंक आनी एक फकत बेस्तो कागदाचेर प्रोपेगंडा जावन उरो न जावंक आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं बाबा भयण आयच्या दिसाक आमची गोंयची 2 प्रांत खेरीत भाशेन से कॅथिड्रलाची परब समारंभता हें देव मंदीर खेरीत भाशेन देवाक भेटयलेलें आनी थंयसर बसपाची बसका म्हणजे सोदरेर बसपाची बसका थंयसर आसा जंय बिस्प आपले सगळे अधिकार पण तुयतान चलयता म्हूण दाखोड करता आज खेरीत भाशेन हें देव मंदीर
आख्या आमच्या दोन प्रांताक भेटयता तेन्ना आमच्या दोन प्रांता खातीर आमी खेरीत भाशेन मागुया. ओदीक आमचो दोन प्रांत जिवाड जावं, ओदीक मोगाड जावं आनी देवाचें मंदीर कशें दर एकले आमी वांगडी आमच्या जिवितांत हे देव मंदिराचो वावर ओदीक आनी ओदीक नेटान करूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून भागीन सदांच सांगवार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा, हे स्वाते तुजी कृपा आवत तुका उलो मारतल्या समेस्तांक तुजो आदार दी. नंगासो तुज्या बाबार्थ्यांची काळजां तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्काराच्या बोळान गोड कोर. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताज्या नांवाचो मोग करूंक, ताजी चाकरां जावंक बोगतीन ताज्या पांयां पडात. त्या परक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोस्टाय नासतना पाळात. तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसतायतलो. तांचे होम आनी ओत म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. म्हणुया, हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिकूंक म्हजो आत्मो आंवडेता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. तुजे वेदीचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंटेर. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. तुज्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी, दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. आमचे नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक बोलेपणान सांबाळ. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तंबुनी बिराड घेवचे बरोस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूंकूच हांव ओदीक बागी. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान तिकाण केलां. उद्गार.
सोमी म्हणटा, म्हज्या घरान जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, सोदता ताका गावता, आनी दारार मारता ताका दार उगडटा. Salves por Salves por Salves por Salvespo तुमचे सवे आसूं. जुवांव परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेसू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयेची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओटले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात. म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेसून तांकां परतीपाड केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेसू मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेसून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास दवरलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. My house is a house of God, it's a house of prayer. म्हजें घर देवाचें घर आनी किरीत भाशेन मागण्यांचें घर. बाबा भयणीनो, आमकां दर एकल्याक आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना देवाचें आसणें मेवता. हाका लागून जायते फावटी देव मंदिरांत येता तेन्ना गरज आमी ओगेपणान हो वेळ सारूंक, न्हय खबरो मारूंक, न्हय एकामेकाक पळोवंक, पूण थंयसर देवाचें आसणें आसा तें आमी शांततायेन बगूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण. इतलेंच न्हय, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना देव आमकां भेटूंक रावता. दर एके घडयेक थंयसर आमच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक थंय आसता. आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. बावतिस्मा वरवीं ही कूड देवान आमची पवित्र केल्या आनी हाका लागून दर दिसाक आमच्यो कोरन्यो, आमची कर्तुबां आमी देवाक मानता ते भाशेन अर्पण करूंक गरजेचें. आज आमी से कॅथिड्रल ह्या बिस्पाचे कॅथिड्रलाची आमी किरीत भाशेन समर्पण देवाक भेटयता आसतना दर एक क्रिस्ती वांगडी गोंयच्या 2 प्रांतांत आपूण देवाक समर्पिल्लो म्हूण आपली नवसरणी करूंक गरज. हीच कृपा तांकां सगल्यांक न्हय पूण आमकांय मागूंक गरज, कित्याक आमी जावन आसात हे पवित्र सभेचे वांगडी. देवान तर आमकां सगल्यांक हें देव मंदीर बरे तरेन पवित्रपणान सांबाळूंक उलो मारला आनी आमकां तर बावतिस्मा वरवीं हो किरीत भाशेन कायदो दिला जाल्यार हें देव मंदीर पवित्र सांबाळूंक आमी जण एकल्याक आमकां आमच्या जिवितांत एक कायदो आसा, तो आमी दर दिसाक पाळूंक गरज. देवाचें मंदीर आमी अदीक आमकां मानता ते भाशेन न्हय पूण देवाक मानता तशें ताची तत्वां आमी घेवन अदीक दुसऱ्यांक गोवाय जावंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड आयचे समोरमणेंत मागून घेवया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. Bapa
म्हज्या भाव भयणी मोशान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमची बेटवणी मानून घे आनी सुवातेर संस्कारांची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजें गोर प्रार्थनाचें गोर तूं बिराड करून रावताय आनी उगडीत उदारपणान तुज्या भोगतांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसले जिणेच्या पोरजोळान फांगतें तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदताय आनी बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवें मंदीर. मातये फातराच्या मंदिरान तुजे विसलोले पोरजेक पवित्र सोबेक तूं जमयताय आनी थांबून आसतना तिका पवित्रतायेन वाडयतासाय. अशें हे जेजूचे पोतिनीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांची संतोश बरी जाल्ले आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र सर्वेस्पराचे नावी येतात बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया तुझ्या कुसा सोडबोंडारा आमची सोडबोंड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव शिवणपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा आमचो दिसपटो गिरास समखाली आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची फातकां मुगोस आनी आमकां कांय फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिविताक सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका शिकुशी परमे तुका शांती दे आनी तुज तुका एकवटान सांबाळ जियेतान राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका पलकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moja jana kaya aboy kushi bosan moja kuri rakan kushi dadu saya moja jana kaya aboy kushi bosan moja kuri rakan kushi dadu saya Jesus jivit tuje
तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक गोर बांदूंक पावतल्यात आनी एक पवित्र यादनिकी कूड घोडटल्यात. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारान जे तुले तुजे पवित्र सुबेक सुर्गीच्या जेरुजाल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचे मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं. बाबीनो, फाल्यां बुधवार, फाल्यां सांजेच्या दिसाक पवित्र और जावचें ना. चतुर्यादोची फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर पवित्र और जातलें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक ह्या गवडीक वर्सांत आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवडीक सोबेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवडीक सोबेच्या वावरांत तशेंच ही गवडीक सभा पुनस्थापीत तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवान आयते मोन खान मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16.